सो हेच जर तुवें पयलीं प्रिपरेशन घेतलें भुरग्याक धरप कसो सोडप कसो सोर निप्पल जाल्यार कशें कॅर घेवप तेजी हे सगळें जर घेयत जाल्यार तुका सहज जाता. आनी इम्पॉर्टंट अबाउट ब्रेस्ट मिल्क सकिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. खुबशीं आवय कितें करतात जालें भुरगें की एक बोंब रेडी दवरतात आनी एक डबो रेडी दवरतात. बोमांतले चिवेंतल्यान घेवप सोंपें कित्याक तुवें फक्त कंट्रोल करपाक जाय. वाल कसो दामली की बंद तोंड सोडली की घट करून येवप. ब्रेस्ट मिल्क काडप म्हणल्यार तुका पिळून काडचें पडटा भुरग्याक. इट इज एक्सरसायज. भुरगो कितें करता भुरगो भयंकर हुशार हो एक्सरसायज करच्या वाटेन आयतें गावता जाल्यार तें बरें हें बरें न्हू. तो बाटलीत घेवंक लागता आनी मागीर तुजें ब्रेस्ट फेलियर जाता. आनी ब्रेस्ट मिल्क इज व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट. आतां ती म्हणटाली फुडें नेक्स्ट क्वेश्चन आसलो तिजो की भुरगे पोटान आसतनाच आपूण आवय जावन कितें करूं शकता की हेज्या फुडें आपल्या जाणटेपणान ताका हार्ट डिजीजीस जावपाचे ना स्ट्रोक जावपाचे ना हेजेर रिसर्च काडलेलो आहा. एक बारकर म्हणून दोतोर आसलो इंग्लंडाक. तेणें कितें केलें 60 वर्सां पयलींचे रिकॉर्ड काडले सोदून हॉस्पिटलांतल्यान आनी सगळीं भुरगीं जाताना जी लो बर्थ वेट जाल्ली म्हणजे 2 किला 2.5 किला सकयल जाल्ली तेंचें लिस्ट काडलें आनी तांकां आतां ते जाणटे जाल्ले 60 वर्साचे. तेंचे वचून घरा कडेन इंटरव्यू घेतले आनी तेका रिसर्चान इतकें गावलें की जे भुरगे जाताना बरे जाल्ले वजनाचे ते हेल्दी आहात. हे जे बारीक जाल्ले तांकां हार्ट अटॅक डायबिटीज स्ट्रोक्स प्रमाण भयंकर 2-3 पटीन हेंच्या हितून. सो मागीर रिसर्चान अशें गावलां की जी भुरगीं पोटान आसतना ग्रो जायनात लो बर्थ वेट म्हणटात बारीक उरतात तांकां चान्सीस ऑफ डायबिटीज हार्ट डिजीजीस स्ट्रोक बी जाणटेपणान चड आसता. हेका म्हणटात डिसएडॅप्टेशन थियरी. भुरगे पोटान आसतना कितें आसता तुका जेन्ना जर सप्लाय जेवणाचो कमी गावलो जाल्यार तुजे पॅन्क्रियाज सगळी सिस्टम ब्लड वेसल्स बी अशे तरेन मॉडिफाय जाता टू एडॉप्ट. म्हणजे त्या हेजी संवय जावपाची. म्हणजे इट इज लायक फाल्यां तूं उपाशी आहा केन्ना तुका गावना अचानक तुका लॉटरी लागता 1 कोटी गावता तुका कितें करप तें कळना पिता कितें करता आनी वाट लावन उडयता. तसलीच गोश्ट भुरग्यांक संवय आहा पोटान न्यूट्रिशन कमी खावपाची भायर येता आनी ताका मागीर पिझ्झा बर्गर हे तें सगळी सिस्टम डिसएडॉप्ट पॅन्क्रियाज रिस्पॉन्ड जावंक शकना. सो हेका म्हणटात डिसएडॉप्टेशन थियरी. आनी आमच्या इंडियनान ताका सिंड्रोम एक्स म्हणून सोदून काडला. किडकिडीत पोट आसलेले लोक पूण किडकिडीत पूण पोट असल्या लोकांक हे प्रकार खूब जाता. सो हे प्रिवेंट करपाक मेन आतां गव्हर्मेंट सुद्दां स्ट्रॅटेजी करीत हार्ट डिजीजीस कमी करतलो हायपरटेन्शन कमी करतलो स्ट्रोक कमी करतलो जाल्यार स्ट्रॅटेजी सुरू जातली आवय पासून. जर आवयचें एज्युकेशन आवयक बरी कॅर दिली भुरग्याची बर्थ वेट वाडयली आनी सेकंड थिंग खूब लोकांक गोंया की आपलो भुरगो येद्दो मोठो आसपाचो 15 किलो. सायंटिस्टान फायंड आवट केला जे भुरगे चड मोठे आसतात तांकां फुडें चड प्रॉब्लेम आहा. सो चडूय मोठो आसूंक जायना आनी जाताना बारीकूय जावंक जायना. आतां एक्झॅक्ट कितको आसपाचो हेजेर रिसर्च अजून जावंक ना. सर आमी एक ल्हानसो विसव घेवया. अतिशय महत्वाची माहिती तुम्ही सांगले. एक म्हणजे भुरग्याचे वजन व्यवस्थित आसपाक जाय. ही सगळी पूर्व तयारी आवयच्या गर्भान भुरग्यां आसतना पासून जावपाक जाय. आणि भुरग्यांचो जो खूप आवयांचो समज की भुरगे स्थूल आसपाक जाय टुणटुणीत आसपाक जाय तो बी चुकीचो. आणि म्हाका दिसता हो प्रश्न खूप इंटरेस्टिंग आशिल्लो कारण तुम्ही जे म्हणजे हांवें सांगलें की हो खरें एकेडॅमिक चॅलेंजिंग क्वेश्चन. इट इज अ व्हेरी गुड म्हणजे फॅन्टास्टीक क्वेश्चन. सर आमी एक ल्हानसो विसव घेवया ब्रेक घेवया आणि परतून सुरू करूया. तुम्ही पळयतात हॅलो दोतोर. आज आमच्या बरोबर आसात ल्हान भुरग्यांचे तज्ञ डॉक्टर पेडियाट्रिशियन डॉक्टर शिवानंद गावस. तुमचे भलायके विशीं म्हणजे भुरग्यांच्या भलायके विशीं जे प्रश्न आसात म्हणजे ल्हान भुरगे म्हणा जन्माक आयिल्ले भुरगे म्हणा किंवा ल्हान म्हणजे एक 12-14 वर्साच्या भुरग्या पर्यंत जे तुमचे भलायके विशीं प्रश्न आसात ते आमकां विचारात. 24904444 आणि 24904445 ह्या दोनापैकी एका नंबराचेर. आमकां फोन करतना घरा कडल्या टीव्हीचो आवाज मातसो कमी करात. प्रश्न आणि उत्तर ह्या कार्यावळीन तुम्ही मातशे वाटेकरी जायात. बाकीचे सगळ्यो कार्यावळी थोड्या वेळ बंद दवरात आणि मातशें लक्ष दिवन कार्यावळ आयकात. म्हाका दिसता रियली इट इज अ गुड ऑपॉर्च्युनिटी की ह्या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान डॉक्टर शिवानंद गावसा सारखे तज्ञ दोतोर आणि जी म्हणजे यू आर व्हेरी एन्थुजियास्टीक इन युअर डिलिव्हरी. म्हणजे खरें म्हणजे म्हाका याद येता एज युअर स्टुडंट जशें तुमी आमकां लेक्चर्स घेताले आनी जितके आत्मीयतेन शिकयताले. एखादी गजाल रिसर्चान अशें सांगलां की अमक्या वर्साचो जर्नल आसा ताचेर अमकें आयलां तितक्याच आत्मीयतेन तुमी उत्तरां दितात. म्हणून म्हाका दिसता इट इज अ गुड ऑपॉर्च्युनिटी कारण तुमकां क्लिनिकान गेल्यार सुद्दां डॉक्टर इतके फ्रिली उलोवपाक आनी अशें एक ट्विस्टिंग क्वेश्चन विचारपाक मेळचें ना कारण भायर आनी पेशंट वाट पळयत आसतात. म्हाका सांगा डॉक्टर आमी तुमी सांगताले पळय की ल्हान भुरग्यांचे आतां स्टॅटिस्टिक्स आनी केल्ले न्हय की एक 60 वर्सां पर्यंत ताणें बॅक रिकॉर्ड्स काडले. अशा तरेची इंडियन स्टडी जाल्या अशा टायपची
हय अशा तरेची इंडियनूय स्टडी केला. डॉक्टर आनंद पंडित म्हणून आहा आणि डॉक्टर खाडीलकर बी म्हणून आहा पुण्या, तेंच्यांनी सुद्धा स्पॉन्सर केली ही स्टडी करपाक. आणि इट इज मेन इम्पॉर्टंट म्हणजे आमच्या देशात 30% जल्मजात भुरगं असता ते अंडर वेट असता. म्हणजे 100 भुरग्यांतली 30 भुरगीं लो बर्थ वेट असता. म्हणून आमच्या कंट्रीन हे प्रॉब्लेम चड आहा म्हणून तेंच्यांनी रिसर्च पण केलो आणि इट हॅज बीन प्रूव्ड. सिंड्रोम एक्स म्हणटा तो आमच्या इंडियन चड आहा म्हणून इंडियनांक डायबिटीजचे प्रमाण, स्ट्रोक्स, हार्ट अटॅक येवप हे प्रकार मातशे चड असता इंडियन पॉप्युलेशनाक. डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयलो आसा तो घेवया. हॅलो हॅलो या श्रुती प्रभुदेसाय उलयता फोणेच्यान. श्रुतीबाई विचार. ओके, म्हाका 19 फेब्रुवारीक चली जाले आनी तुमी आज सांगिल्ले की एट बर्थ बीसीजी, ओरल पोलिओ आणि हेपेटायटीस बी दिवप असता वॅक्सीन. ओके, सो तुम्ही ते म्हणिल्ले विथीन 72 आवर्स दिवप असता. सो म्हजे हाजे फायलीचेर पळयलें हांवें ओरल पोलिओ आसा तो विथीन 72 आवर्स दिल्लो आसा आणि बीसीजी आणि हेपेटायटीस बी दिल्ले आसात ते ऑन 7th डे दिल्ले आसात. ना तसे 7th डे दिले म्हणून तशें कांय ना, ते म्हयन्या भितून तरी दिवंक जाय. रिकमेंडेशन आहा बेस्ट की विदीन 24 hours to 72 hours. ओके, आता ते दिवंक ना आणि 7 दिसान दिले म्हणून व्हडले कांय प्रॉब्लेम ना. म्हयन्या भितून सुद्धा म्हयन्याच्या भितून सुद्धा दिले जाल्यार ओन्ली एक लक्षात दवरपाचें, एक वॅक्सीन तुवें घेतलें लायव्ह वॅक्सीन जाल्यार दिता जाल्यार वांगडाच 4-5 वॅक्सिनां एकाच टायमार दिवं येता तुज्यान. वांगडाच 4-5 वॅक्सीन पूण एक दिलें आनी मागीर दुसरें लायव्ह वॅक्सीन दिताना एटलिस्ट 20 ते 21 दिसाचो गॅप दवरूंक जाय. मग सर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयल्लो आसा. हॅलो 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 या गुड इवनिंग डॉक्टर. गुड इवनिंग. हॅलो हा विचार, ऐकू येता विचार. डॉक्टर हांव वास्को वाडेंसून उलयतां. म्हाका ट्विन्स चले आसताले, ते 1 वर्स 4 म्हयन्याचे. सो जाता तेन्ना ते वीक जाल्ले, म्हणल्यार 8 म्हयन्यार जाल्ले न्हू ते. सो ते 2 किलो उणे वेट आसलो तेंचो. सो आतां तांकां कितें जालां, धाकटो आहा न्हू ताका न्हू आख्खे आंगाक वायट पॅचीस जाले, शिबा टायप. हॅलो हय ऐकू येता, सांग. सो हांवें डॉक्टराक दाखयले, स्कीन डॉक्टराक. सो डॉक्टरान सांगलें की ताका विकनस आहा म्हणून. सो ते थोडे जाल्ले, आतां कितें काय म्हणल्यार फूल पांयांक जावून हातीक बीन जाले. सो म्हाका विचारपा जाय कित्याक लागून शे, म्हाका मातशें एकट्याकच जालें, एकट्या जावं नये. अच्छा. आता हे व्हायट स्पॉट्स म्हणटा तूं ते चड करून आनी आंग बरें जाला म्हणटा कृष्ण ते शिबा आसपाचे चान्सीस आसा. एक तर घरान कोणाक तरी शिबा आसूं शकता, आवयक, बापायक आनी काकाक नाल्यार कोणाक तरी. आनी जर ते शिबा ना, शिबाचे वखद दिवन जर ते वचना जाल्यार मागीर चामड्याच्या दुता कडेन करून आनी कितें प्रॉब्लेम आल्यार आसूं शकता. आतां व्हायट स्पॉट जाल्ल्या भुरग्यांक म्हणजे बिलो 1 year खूब जाणांक तोंडार धवे डाग येतात, ती शिबा न्हू, ताका टिनेया आल्बा म्हणटा. ताका कारण अशें ना, ती आपल्या आपूण वता, ताका ट्रिटमेंट करचो पडना. पूण ही म्हणटा ते प्रमाणे ती वाडत आहा आणि कमी जावन आनी अख्ख्या आंगांक येयला. सो चड करून ती फंगल इन्फेक्शन आसूं शकता शिबा म्हणटा ती, आनी शिबाचो ट्रिटमेंट जावन ती क्युअर जावंक जाय. आनी इम्पॉर्टंट म्हणजे घरान आनी कोणाक आसा जाल्यार तेणें ट्रिटमेंट घेवंक जाय, नाजाल्यार ती परत जातली. सर म्हाका सांग, एक फुडलो प्रश्न आयल्लो आसा. हॅलो 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 या हॅलो हा विचारात. वांगेडकर उलयता मडगांवच्यान. हा विचारात. म्हाजो 2 वर्साचो चलो आसा. हय. ताका डॉक्टरा कडेन परत व्हरचो पडटा 15 दिसांनी. आनी दोतोर सांगता ताका बिझींग म्हणून आसा. हे बिझींग कशें जावप आनी ताका कितें क्युअर आसा, आनी बिझींग म्हणजे कितें अशें मातसो. हो तेचो प्रश्न इम्पॉर्टंट आहा. आतां विझींग म्हणटा तें कितें, एक लक्षात दवरपाक जाय. एक नळयेंतल्यान तुवें फूक मारली की तुका आवाज येता, तीच नळी घे आनी आवळ मदीं धर आनी प्रेस कर. रबराची नळी घे आनी मदीं प्रेस कर आनी फूक मार, आवाज वेगळो येतलो. बरोबर. तो विस्लिंग आवाज येता पळय कुई कुई करून, ताका विझींग म्हणटात. तें इम्पॉर्टंट, कित्याक थोडे आनी कसले रेस्पिरेटरी ट्रॅकान खूब तरेचे आवाज येतात आनी ते लोक चुकून विझींग अशें गृहीत धरतात. सो विझींग म्हणटा ते पयलीं आयकपाक जाय, मागीर तो मनीस विझींग म्हणजे कितें विचारचो ना. दम्याचे मनीस जसो कुई कुई आवाज करता हेका विझींग म्हणटात. कित्याक पायप आहा ते नॅरो जाता, नॅरो पायपांतल्यान तुजो वारें सोडपाक ट्राय करता तूं, म्हणून तो आवाज येता, सावंड चेंज जाता. आतां विझींग कित्याक जाता म्हटल्यार तेजो प्रश्न आन्सर केलो. पायप तुजें नॅरो जाता. बरोबर. आतां लकीली हे नॅरो जावप पायप रिवर्सिबल आसता. अच्छा. म्हणजे नॅरो जाता आनी आसा तशें उक्तें जाता तें, कित्याक मसल कॉन्ट्रॅक्ट जाता आनी मसल रिलॅक्स जाता. आतां मसल कॉन्ट्रॅक्ट जावन एक तर नॅरो जावंक शकता, किंवा भितूंतल्यान सूज येयली लायनिंगांक जाल्यार नॅरो जावंक शकता. हें कित्याक जाता, हें जेन्ना तुका एलर्जी आसता,
तुका कसल्या सबस्टन्साची एलर्जी आहा, फाल्यां तुका पिताम येता, तूं ताती खाल्लें की सुचता पांय, बरोबर. तशेंच भितूंतल्यान सूज येता ती. सो ताका म्हणटात एलर्जीक ब्रोंकायटीस म्हणून नांव आहा, म्हणजे ताका अस्थमा म्हणटात. आतां हेजे भुरगें आहा 2 वर्सां सकयलेचें. आतां प्रॉब्लेम तेजो प्रश्न कितें आहा, तेजें मेन इंटेंशन कितें आहा, हें विजींग आहा तो आपलो भुरगो अस्थमा जातलो काय ना हें ताका कळपाक जाय. कित्याक विजींग बाकीच्या कारण व्हायरल इन्फेक्शन जाल्यारूय सूज येता, बरोबर. ती व्हायरल इन्फेक्शन गेली की सूज वयता, पूण अस्थमा रोखडो क्युअर जायना आनी तो परत परत जाता. हांवें वदळ सांगलें, जर तुका जोर येवन थंडी जावन विजींग जाता जाल्यार ते आमी अस्थमा म्हणू शकना, अनलेस परत परत जावन मागीर जोर येनासतनाच विजींग जाता जाल्यार. आनी दुसरें व्हायरसान विजींग जाता ते नेबुलायझर बी घेता पळय आमी, नाल्यार ब्रोंको डायलेटर म्हणून दिता, वखदां घेता, ताका चड रिस्पॉन्ड जायना. वेरज अस्थमा रोखडोच रिस्पॉन्ड जाता. जर तुका गांवांत की भुरग्याक नाक व्हांवता, शिको येता, जोर येता आनी मागीर गुरगुर करून विजींग जाता, तें चड करून व्हायरसा खातीर. आनी ताका वखदां दिली तरी ते खूब तेंप उरता, ते चड करून व्हायरसा खातीर. कांयच जायनासतना अचानक कुंकू जावपाक लागता आनी एक नेबुलायझर दिलो, पेशंट ठणठणीत जाता, आवाज सगळो वयता, दॅट इज मोर लायकली टू बी अस्थमा. आनी 3 वर्सां सकयल आमी अस्थमा लेबल करना. जी गोष्ट परत परत जाता, व्हायरल इन्फेक्शन जायनासतना जाता, फक्त धुळीन गेलो आनी कितें गेलो, जी फॅमिली हिस्ट्री आहा आवयक, बापायक नाल्यार दुसऱ्या भुरग्याक, असले हाका जाता. ताका म्हणटा आतां भुरगीं 3 तरेचे प्रकार हितून हाडला. आतां प्रत्येक खेपो म्हणटा बापूय दोतोरा कडेन वता, वखद दिता, बरो जाता. आपणी करपाचें कितें, भुरगो जातलो अस्थमॅटीक काय ना हेजेर कळपाचें कशें. एक जो प्रकार आसता ताका व्हायरल इंड्यूस विजींग म्हणटात, तो सुरवातीक सुरू जाता, 6 म्हयन्याचेर सुरू जाता आनी तूं फॉलो करशीत तूं 3 वर्सां जाता म्हणसर हळूहळू कमी जावन मागीर जायत ना. सो तुका जर 6 म्हयन्याचेर भुरग्याक जर विजींग गावात जाल्यार ताका सांगपाचें, अरे बाबा 3 वर्सां जायसर पयलीं पळोवया. 3 वर्साचेर जर आपले आपूण जर तें थांबना आनी तें चालूच उरलें जाल्यार मागीर तुजें हें सादें व्हायरल न्हू. एक तर ताका स्पेसिफीक एलर्जी आसूं शकता, ताका एलर्जीक अस्थमा म्हणटा, तो तुका 5 वर्सां जाली तरी कमी जायना आनी चालूच उरता 11 वर्सां जायसर. नेक्स्ट स्टॉप 6 वर्साचेर. 6 वर्साचेर जर तुजें अशें जावपाचें कमी जालें, ताका नॉन एलर्जीक विजींग म्हणटा, नॉन एटोपीक, म्हणजे एलर्जन नासतना विजींग जाता. तो नॉर्मली 6 ते 8 वर्साचेर ड्रॉप जाता आनी मागीर ताका जायना. सो असल्या पेशंटाक सांगपाचे 2 गोश्टी, एक 3 वर्सार पळोवया, एक 6 ते 7 वर्सार पळोवया. 6 ते 7 वर्साचेरूय तेजें चालू उरला आनी अमकेच वास घेतलो नाल्यार अमकेच खाल्ली की ताका कुंकू जाता आनी फॅमिलीन स्ट्रॉंग अस्थमा आहा जाल्यार दीस पेशंट इज लायकली टू बी अस्थमा. तो आपल्या पण बरो जावं शकता, पूण ताका 11-12 वर्सां लागू शकता. बरोबर. मग डॉक्टर आमकां फुडलो कॉल आयिल्लो आसा. हॅलो हॅलो हॅलो. My daughter is around 7 months old. Yeah. So like when she goes to sleep, suddenly like she just sleeps for around 10 to 15 minutes in the day. But then the slightest sound, like even your slipper, you put the switch on, she gets up, and that also like with so much of fear on her face. Like how is this? 7 months. 7 month old बेबी आंग काडटातूच भुरगीं. हय, थोडी भुरगीं आसतात की जी आंग काडटात मातसो आवाज येयल्यार, ताका हायपर एक्युसिस म्हणटा, म्हणजे तांचे हियरिंग पोटेन्शियल चड आसता. तो ल्हान आवाज तांकां व्हडल्यान आयकूंक येता, ताका हायपर एक्युसिस म्हणटा. पण बाकीचे जर भुरग्याचे सगळे नॉर्मल आहा, मायलस्टोन्स नॉर्मल आहा, भुरगे एक्टीव आहा, जे करपाक जाय ते सगळे करता, ग्रोथ नॉर्मल आहा, हेड सायज नॉर्मल आहा, ताका फिट्स बिट्स तसले येवपाचे कांय ना, जाल्यार हायपर एक्युसिसाक म्हत्व ना. ते मागीर जशें वय वाडटा तो सावंड दे चायल्ड गेट यूज टू. ताका आंग काडटा ते म्हणटात, कोणें तोप उडयलो ना जाल्यार चमचो उडयलो, दॅट इज इनफॅक्ट इज अ गुड सायन. दॅट मिन्स हीज हियरिंग इज, म्हणजे आयकपाची शक्ती आहा ती नॉर्मल आहा. एक्च्युअली आमी आवयक एडवायज करता की जर भुरगें चमचो पडलो कितें आंग काडिना जाल्यार ताणें इमिजिएट वचून तेजें हियरिंग टेस्ट करपाचें. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो ह्या बाबतीन जे ते आंग काडटा दॅट इज नॉर्मल, पॅनीक जावपाचें न्ही. जर बेबी बाकीचें नॉर्मल आहा, फक्त आंग काडटा, थोड्या भुरग्यांक फोबिया आसता, रातचो मातसो बापूय ना आवय ना कुशीक की भियेतात ती, दॅट इज नॉर्मल. इन कोर्स ऑफ टायम सायकोलॉजिकल सपोर्ट दिली की ती भुरगीं इम्प्रूव जाता. सर आमकां फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो